वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुम्ही? तो आज असा मंडे आणि ऑलमोस्ट सगळं काम चालले असा. आता झाला 1. आज मातसो लेट झालो आणि आज करता हांव बिर्याणी करता म्हटलं की मातशें लेट जाता. सगळें रेडी करून दवरला हांवें. तुमकां सांगलेलें न्ही एक कच्चे फणस दवरलेले फ्रिजीन कट करून मम्मीन. सो तुमकां सांगलेलें की हांव आयज मूग आणि ते फणस घालून करी करतलें म्हणून. तो मम्मी उबारली नाका परत ते खुबे घालून केला करी आणि परत आयजू करी बिर्याणी कर. बिर्याणी बरें येता. सेम हांव चिकन बिर्याणी करता पळय तशेंच करता हांव. ओके. आणि बिर्याणी एकदम टेस्टी लागता. ओके. तो म्हटलें करया. तो परत परत कोण हाडटलो कच्चा फणस. आमगे न्ही आतां एकदां आतां हाडले न्ही कच्चा फणस आणि परत हाडचे ना आमी. जालें न्ही खाऊन भजी खाऊन जाली. बिर्याणी खात्या आतां आयज करी केले पुरो आणि धाकटेचो तुकडो दवरला मम्मीन. सो बिर्याणी खूब जातले न्ही सो धाकटेचो तुकडो दवरला. ते म्हणपाक लागली मम्मी थर्सडे मूग आणि ते फणस घालून करी करता म्हणपाक लागली. स्प्राउटेड मूग न्ही करी बरें लागता. तो म्हटल्यार आयज बिर्याणी करया आणि बिर्याणी सामकी टेस्टी लागता. बरें लागता हेजे सेम चिकन बिर्याणी भशेनूच. सो सगळें हांवें रेडी करून दवरला. ओके. आणि व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. मागीर हांव कमेंट आसतलें. कमेंट म्हणजे नांव घेतलें. कोण कोण बरें बरें कमेंट करता न्ही म्हाका सगळ्यांचें नांव घेतलें. ओके. तो ऑलमोस्ट सगळें हांवें रेडी करून दवरला. शीत म्हणजे बासमती रायस करून दवरला हांवें. मागीर आनी कांदो फ्राय करून दवरला. ओके. ताकाच मातसो टायम लागता आनी बिर्याणी करप म्हटल्यार न्ही टायम खूब लागता. ओके. सो फटाफट करया आतां. शिव बी येतलो जेवपाक. तो तुमकां दाखयता. हांवें रेडी करून दवरला शीत. हें न्ही हांवें बासमती न्ही 2.5 कप घेतला. 2 कप फूल आणि अर्दो कप तितलेंच आसलेलें रायस. म्हटलें करया चल रातचें पावणे जाल्यार चलता. एक टायम तरी जाल्यार पुरो. ओके. आणि हांगासर न्ही कच्चे फणस हांवें कूक करून घेतला. सेम हांवें पयर करी केल्ले पळय तिसऱ्यो घालून कुकरान घातला हांवें. मीठ घातला. हळद घालून हांवें उदक घालून ताका 1 सिटी काडला. ओके. हें ऑलरेडी शिजलेलें आसा. ओके. ओके. ते जालें आनी थोडेशे कांदे हांवें न्ही हांगा फ्राय करून घेतला. थोडेशे वयर घालपाक गार्निशींग करतना तेन्ना. ओके. तो चला आतां फुडें प्रोसेस करया. तो आतां आमकां न्ही कच्चे फणसाक न्ही हांवें ऑलरेडी कूक केला. ताका न्ही आमकां एक मॅरिनेशन करूंक जाय. म्हणजे एक थोडेशे मसालो लावन दवरूंक जाय. एक अर्दो तास तरी. एक हाफ एन आवर नाजाल्यार टायम जितले टायम आसा एक 1 आवर असो करून दवरले जाता. नाजाल्यार ओवरनायट बीन तुमी करून लावन दवरूं शकता. जितले ते बरें जातले मॅरिनेट तितले ते खावपाक टेस्टी लागतले. ओके. थोडेशे दही थोडे मसाला बी घालून आमकां एक मॅरिनेट करूंक जाय. ओके. चला. सो आतां घालता हितून कोथमीर मातशी चड घालूंक जाय. बरें लागता. कोथमीर घालता आणि थोडेशे पुदिना न्ही कट करून दवरल्यार अशें काळ्या पडटा. थोडेशे आसलेले पुदिना. ओके. घातला हांवें. सो आतां घालता एक व्हडलो चमचो आले लसूण पेस्ट. आणि हांगासर न्ही हांवें थोडेशे मसाला घेतला. सो हांगासर एक व्हडलो चमचो रेड चिली पावडर, एक व्हडलो चमचो गरम मसाला, एक धाकटो चमचो हळदी पावडर आणि हांगा देड व्हडलो चमचो हांगा घेतला हांवें बिर्याणी मसाला. तुमी खंयचे ब्रँडचे घेवं शकता. बादशाचे घेतला हांवें मसाला. तितून न्ही ब्लॅक पेपर आसता हितून पळय. ब्लॅक पेपर आसता हितून. तो हितून घालता. सो आतां घालता अर्दो लिंबू हांवें कट करून घेतला. ते ज्यूस घालता. सो आतां घालता तेल. सो हांगासर न्ही 3 व्हडलो चमचो तेल घालता हांव. आनी सेम अशें हांव चिकन बिर्याणी करता. सो आतां घालता हांव मीठ. सो ऑलरेडी हांवें मीठ घातला. ते कच्चे फणस आमी कूक केल्ले पळय तेन्ना मीठ घातला आमी. थोडेशें घालता हांव. सो आतां घालता हांव दही. तो हांगासर न्ही 4 व्हडलो चमचो हांव दही घालता. सो इतलेंच आनी कांय ना. ओके. आतां हें आमकां बरें मिक्स करून घेवंक जाय. सो हातीनूच हांव मिक्स करता. सेम तुमी चिकन बिर्याणी जावं किंवा हें प्रॉन्स अशें तुमी करूं शकता आनी एकदम बरें लागता. तो हें पळयात हेका न्ही हांवें बरें मिक्स करून घेतला. ओके. सो हेका न्ही आतां हांव हाफ एन आवर सायडीन दवरतलें मॅरिनेट जावपाक. सो हांवें न्ही हाफ एन आवर दवरलेलें मॅरिनेट करपाक. तो हाफ एन आवर जाल्लें आसा. आनी रायस न्ही नॉर्मल हांवें उदक गरम करून घेतला. उदकाक बरें खतखतो आयले की मागीर तितून हांवें मीठ आनी तेल घातलां. तेल घालपाक कित्याक जाय कित्याक ते मागीर स्टिकी जायना रायस. ओके. तेल घातला आनी मागीर रायस घातला आनी ताका मागीर 90% हांवें कूक केला. ओके.
ना जाल्यार थोडे कितें करतात उदकाक बॉयल येता पळय तेन्ना खडे मसाला बी घालतात. खडे मसाला सगळे जिरा बी घालतात, तातूंत कोथंबीर पुदिना बी घालतात. सो हांवें तशें कांय करूं ना. हांवें फक्त उदकाक गरम केला, तेल घातला, मीठ घातला आनी बासमती रायस घातला आनी ताका कूक केला. ओके, सो हाफ एन आवर जाल्लें आसा. आतां आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो हांवें आयदनांत न्ही तेल घातला की ऑलरेडी तेल आसलेलें की हितून न्ही हांवें कांदो फ्राय केल्ले. सो आतां न्ही हांवें 2 व्हडलो चमचो तेल घातला. ओके, तेल आतां मातशें आमी गरम करून घेवया. सो तेल न्ही हांगासर गरम जाल्लें आसा. सो आतां न्ही हितून थोडेशे खडे मसाले घालतले. सो हांगासर घातले एक 7-8 लवंग, एक चक्रफूल, एक 4 इलायची घातला आनी हांगा हें सिनामन स्टिक्स. ओके, आनी बे लीफ हांवें हांगा 2 घेतला. सो आतां घालता हितून कांदो. सो हांगासर न्ही हांवें 2 कांदे न्ही अशे लांबसर कट करून घेतला. सो आतां न्ही एका बरें 1-2 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेवया. चड ब्रावन करनाका आतां. सो 2 मिनटांनी हांवें कांदो पळया बरें फ्राय करून घेतला. ओके, आतां तातूंत घालता ग्रीन चिली. सो हांगासर न्ही फक्त हांवें 2च घेतला ग्रीन चिली आनी ताका अशें कट केला हांवें. तुमकां सपोज तिखसाण चड जाय जाल्यार ग्रीन चिलीची क्वॉन्टिटी तुमी वाडूं शकता. ओके, बरें मिक्स करात आनी ताका आतां न्ही 1 मिनट आमी कूक करून घेवया. ओके, आतां तातूंत घालता टोमॅटो. हांगासर न्ही हांवें 2 टोमॅटो म्हणजे व्हडले सायज टोमॅटो आसल्या चॉप करून कट करून घेतला. थोडेशें मीठ घालता मातशें बेगिना सॉफ्ट जातलें. बरें मिक्स करात आनी टोमॅटो न्ही सॉफ्ट जायसर न्ही आमकां कूक करून घेवंक जाय. ते पळया टोमॅटो न्ही हांगासर सॉफ्ट जाल्ले आसा, बरें कूक जाला. सो आतां आमी घालया मॅरिनेट करून दवरलेले फणस, कच्चे फणस आहा. आतां एका न्ही थोडेशें मसालो लागला. थोडेशें उदक घालता हितून बावलान. चड उदक घालप ना. थोडेशें जे बावलान मसाले लागलेले न्ही ते वेस्ट जावंक जायना म्हणून थोडेशें उदक घातला हांवें. आतां हें बरें मिक्स करूंक जाय. बरें एका मिक्स करून घेयात. सो एका हांवें बरें मिक्स करून घेतला. आतां आमकां हें धांपोवन न्ही एक 15 मिनटां एका बरें कूक करूंक जाय. ऑलरेडी कूक आहा ते पण 100% कूक ना हें फणस, कच्चे फणस. सो एक धांपोवन न्ही आमकां एक 15 मिनटां कूक करून घेवंक जाय. सो हांगासर न्ही हांवें थोडेशें शीत न्ही कलर घातला. हांगासर ग्रीन घातला आनी हांगासर ऑरेंज घातला. आसतलें म्हजे कडेन फूड कलर सो घालया म्हटलें. जेन्ना आमी स्टार्टींग वयर हें करतलें पळय गार्निश तें मातशें बरें दिसतलें. ताका कलर लावन दवरला सायडीन. तो हे पळयात 15 मिनटां जाल्लीं आसा आनी जे कच्चे फणस आनी बरें कूक जाल्ले आसा आनी ऑयल बी बरें सेपरेट जाला. तो हे ऑलमोस्ट रेडी जाला. म्हणजे फ्लेम हांगा लो दवरात आनी आतां तेच्या वर न्ही आमी रायस घालुया. ओके, आतां रायस हांवें सगळें घातलेलें आसा. रायस मागीर कोथंबीर पुदिना सगळें घातला. ओके, आतां हें कवर करून आमी फ्लेम न्ही हांगा लो दवरता आनी सकयल न्ही बंद जातलें. सो हांगा धांपोवन न्ही हांव एक 15 मिनटां अशेंच ताका कूक करून दवरता. म्हणजे एकदम दिता जस्ट 15 मिनटां. फ्लेम हांगासर लो दवरात. सो हांगासर न्ही बिर्याणी रेडी आसा. जेन्ना 15 मिनटां आमी हें करतले पळय स्टीम दितले पळय म्हणजे लो फ्लेमीन 15 मिनट जाले की बंद करपाचे गॅस आनी सोमतेच प्लेट म्हणजे लीड आहा ओपन करूंक जायना. एक 5 मिनटां तशेंच दवरूंक जाय. ओके, मागीर ओपन करूंक जाय. बरें जाला. आनी मम्मीन आयज सलाड केल्लें.
सलाड म्हणजे कॅबेज, कांदे, मागीर टोमॅटो आणि ते पपचे म्हणून पानां आसलेली सलाड करपाक ते थोडे घातला, मागीर थोडेशे चिली घातला आनी दही घालून एक सलाड केला. कित्याक बिर्याणी वांगडा न्ही सलाड आसला न्ही मातशें खावंक बरें लागता. ऋत्विक जस्ट आयल्या बरोबर स्केटींग नालो बॅग थंय उडयले बसलो आतां स्केटींग घेवन. जेवपाचें ना ताका आतां. तेन्ना कितें न्यू कितें हाडटा न्ही तेंच तें घेवन बसपाचें, मागीर ओल्ड जालें की काडून उडोवपाचें. दाखयता तुमकां राव. बिर्याणी सामकी टेस्टी जाला आनी फूल घरभर वास सुटला. खबर आहा कसली बिर्याणी? कसले खबर आहा? पळय चिकन खंय? आयज सोमार चिकन खाता? हां प्रॉन्स रे. तू चिकन आनी तू प्रॉन्स. आयज कितें रे सोमार मरे. हां वेज. हां वेज बिर्याणी. सो मम्मी हांगासर दही घालून मिक्स करता. शिव म्हणटा दही घाल नाका, म्हाका दही जाय, दही घाल म्हटलें बरें लागता खावपाक. सो आतां बसता आमी जेवपाक. मागीर हांव कमेंट वाचतलें. हां जेवण बीन मागीर कमेंट वाचतलें. तूं आतां कितें रे ऋत्विक? आतां आयला थंयसरूच आहा? आं पळय बरो शिकलो प्रॅक्टीस करता आतां न्हू रे. हां पळय हां फ्रेंड्स तुमकां दाखयता तो. थोडो वेळ पडूंक ना तो कालच्यान. पडत आहा पडटा उठटा. हय काल खूब प्रॅक्टीस केली ताणें काल. आनी कितलो पडलो खबर आहा तो. कितें जावं पडल्यार शिकतात न्ही. ते पिशू खंय दवरता थंय दवर. पळय शिकलो तो. आतां मातसो करता. हय हांवें म्हटलें मातशें हांगासरूच प्रॅक्टीस कर मागीर तुका भायर व्हरता करपाक. शिकलो न्हू रे. हय थंय वचनाका खाचीन. हय यो शिकलो तो. या सावकास करूंक जाय. सो हांगासर मदीं टिपॉय आसले टिपॉय काडले थंय भायर दवरला. हांवें म्हटलें मातशें करून प्रॅक्टीस हांगासरूच. चल यो आतां जेवया की नाका? कित्याक जेयना? हांवें बिर्याणी केला मरे. कितें आवडटा तुका? कितें सुकें दाळ? तूं आनी बापूय फक्त दाळच खाया आनी कांय ना. आं दाळ जाय का ताका आतां? यो आतां. पयलें न्ही बापायक आनी चेड्याक दाळूच जाय. दाळ खावून दाळ वचून जाला. हां लव दाळ खंय? आयज दाळ करूंक ना. आयज सोमार म्हटलें. मम्मी म्हणटाली दाळ ते फणस घालून मूग घालून करी करया म्हणून. सावकास वाज येयलो दाळ खावून पळय हय खंय दाळ खावून वाज येयलो. चल आतां बिर्याणी खावया. हां बरें आहा? अरे वा आवडलें? चिकन बरें का फणस बरें? दोन्ही सेम लागता की सेम हयच करता हांव. हय सेम मसालो सेम फक्त चिकन आनी हांगा फणस इतलेंच. हय बरें न्ही. तूं जेना रे? तो पळय तो बसता ताका न्ही भरोवंक जाय. आतां ताका संवय जाला बरोवपाक. मूड ना? खंयचे? वेज मटन बिर्याणी. हो एक न्यू रेसिपी घेवन येयला. म्हणत आहा वेज मटन बिर्याणी खंय? सांगता कितें मागीर. वेज मटन बिर्याणी भितर मटन ना वेज ते. ओके सिक्रेट करता रेसिपी पळोवया. ह्या खबर आहा खंय आनी खंय खाला खंय करया. वेज मटन बिर्याणी खरें एक दीस. ना खानाका ही पळय लागली उलोवपाक. करया ट्राय करया आमी करून पळोवया न्ही कशें लागते वेज मटन बिर्याणी. ओके शिवज रेसिपी ही आई रेसिपी न्ही ही शिवज रेसिपी ही शेअर करता हांव. ओके सो आतां जेयता आमी. जेयता मागीर मेळटा मागीर कमेंट वाचचे थोडे आयज. ओके चला. कच्च्या फणसाची लास्ट हा रेसिपी. हय ना ब्रेस्ताराय थोडेशे दवरले तुकडे दवरला. मूग स्प्राउटेड मूग घालून करता खंय मम्मी तो लास्ट रेसिपी कच्च्या फणसाचे. आतां आनी हाडचे ना फणस पुरो मागीर खावंक वाज येता न्ही गे. हय काजू खंय मेळा हाड न्ही. काजू खावपूच ना. एक काजू तोंडाक पडले न्ही हॅपी. काजूच ना. पयले हांवें ते बोंडा वयताना खंय झाडां काजूच ना भितर. हय जालें आतां पिकलेले फणस खावंक जाय. आमकां कांय मेळना या कोण दिना आमकां सगळें हाडचें पडटा पयशे दिवन. कांयच मेळना पण आतां पयशे दिवन सुद्दां मेळना कळ्ळें तुमकां न्ही. अशें जाला आतां परिस्थिती. आसूं मेळा हाडया खावया हय का न्ही. चला जेयता आमी. ओके ओके तो आतां नांव घेता हांव. आतां जाली रातचे 9. आतां येयला हांव. तो जेवून न्ही तो न्हिदता न्ही ऋत्विक. मी न्हिदून मी म्हाजे अशें एडिटींगचें काम आसलेलें तें केलें. मागीर तो उठलो की तेजे मागीर स्टडीज आसता. सो 7 to 9 o'clock पर्यंत हांव तेजे स्टडीज घेता. जस्ट जालें आतां म्हटलें मातशें नांव घेवया. ओके आयज न्ही हांव 15 लोकांचें नांव घेतलें.
सदीच न्ही कमीच ते ताका लागून मागीर म्हाका कमेंट येता म्हाजें नांव घेवंक ना अशें करून. सो आयज 15 घेता, सद्दी घेतलें हांव कमेंट नांव. ओके जालें हेजें स्केटींग सावकास. अंकल आतां आमचो नेबर येयल्लो आतां जस्ट ताका गिफ्ट दिवपाक बर्थडे. कितें म्हणटा अंकलान तुका? हेल्मेट घाल आनी प्रोटेक्शन किट बीन घालून करूंक जाय. तो आनी पडटा न्ही परत, तो पडटा न्ही परत परत तकली बिकली आपटात न्हू भंय. सो ताका सांगलें तूं कर पण हेल्मेट बीन घालून सगळें कर. ओके सो चला आयज मातशें नांव घेता थोडें. हांव मरे तो फर्स्ट आसा कॅरल पेरेरा, मागीर पियादा डायस, जेनिफर मस्करनास, फ्रांसीस अल्वारीस, रेश्मा शिरोडकर, शीतल नाईक, नताशा रॉड्रिगीज, हे कोण? मिलेना रॉड्रिगीज, ही कोण? प्रणिता हडफडकर, मेली फर्नांडीस, शिल्पा नाचनोलकर, पल फर्नांडीस, नाव बरें आसा पल, रुपाली मागीर ब्लेन्स डिसोजा आणि लास्ट आसा नादिया कार्वालो. ओके सो नेक्स्ट टायम आनीक नाव घेतलें हांव नेक्स्ट विडियोन. ओके तो हें आसा आयचें म्हाजें लवली फॅमिली. सगळे तुमी सगळी म्हजी फॅमिलीज. ओके सो म्हटलें आयज 15 लोकांचें नांव घेवया म्हणून. ओके तो आयचे बिर्याणी ट्राय करात. ओके जॅकफ्रूट बिर्याणी एकदम बरें लागता आनी एकदम बरें जाल्लें आं. खालें मरे एका चिकन सोदतालो भितर, चिकन आनी सुंगटो एका आं काय बरें जाला वेज बिर्याणी बरें जाला. ट्राय करा तुमी. ओके तो चला आयचो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करात, शेअर करात आणि म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. ओके तो मेळया नेक्स्ट व्हिडिओन. टिल देन बाय, टेक केअर. यो रे बिगडे यो सांग बाय म्हण. यो सावकास यो येलो सगळ्यांना बाय म्हण, गुड नाईट म्हण. बाय, गुड नाईट बेबी. I love you friends. Bye.